मंगळूर DSCच्या सर्व YCS भुरग्यांक YCS डिरेक्टर बाप रुपेशाक ताचे शिबंदेक सर YCS एनिमेटर्सांक आनी ही म्हजी 2 उतरां आयकूंक लॉगिन केल्ल्या तुमकां सर्वांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे तशेंच मोरयेच्या सर्गावरणाच्या फेस्ताचे रास रास उल्हास पाटयता. थोड्यांनी चिंतलें, हू इज दीस? I am Father Vincent Sikwera, Mangalore DSC's Yazak. I am from Upinangadi. I stay at Bijay Church and I am Assistant Director at Mangala Jyoti. आता डायरेक्टली आमच्या विशयाक येवया. आयसो म्हज्या भाशण असो, हे क्लास असो वा उलोवप असो, वॉटेवर विशय आसा मिस मेरी अँड मदर मेरी ए लवली स्टोरी. तर हांव कोणा विशयांत उलयतलों? आमच्या बोव मोगाळ भाग्यवंतू आंवकवार मोरये विशां. लेट मी रिपीट द टॉपिक. मिस मेरी अँड मदर मेरी ए लवली स्टोरी. आमच्या बोव मोगाळ भाग्यवंत आंवकवार मोरयेक आमी आवय मादर म्हणूनच वळखता. हिका आमी जेजू संगीत पळयलां, पूण हिका मिस मेरी म्हणून कोणें आपयलां गे? आपोवंक ना कोण ना. But today we shall call her Miss Mary also. Why not? She was first Miss and then she became a mother. Is it not? जुजे लागें काजार जाता बरी आंती मिस्सस ने. वांजेलांत मिस मेरी विशयांत वाचूंक मेळटा आनी मदर मेरी विशयांत आयकूंक मेळटा. थोड्यांक हांवें अशें सांगतना कन्फ्यूज जालें कोण ना. तुमचे पैकी कितलीं जाणां मिस नात? मिस म्हणटाना कॉलेजीन शिकोवची काजार जायनातली मिस्सां आसात पळय, ती न्हय. आमगे YCS चलयो मिसस जाल्यार YCSांत येवंक जाता, जायना. एनिमेटर जावन येवयेत, इट इज ओके. आतां मिस मेरी म्हळ्यार आंवकवार मोरी. म्हाका सांगूंक जाय आसलें, एकादा वेळा मोरी बुडव्यान इज बी हाडटाना मोरी कितल्या प्रायेची आसली जावंक पुरो. त्या दाळा YCS आसलें जाल्यार मोरी YCSांत आसती कोण ना. ए यंग वुमन, ए यंग लेडी. मोरी आंवकवार मोरी आमकां तरणाट्यांक, चलयांक आनी चल्यांक एक आदर्श. आतां आय विल टेल यू एन एक्सपिरियन्स, म्हजो एक अनुभव. हांव थोड्या वर्सां आदीं नजरेताक गेल्लो. म्हजे संगी 2 जण याजक आसले. एकलो नजरेतांतच तवळ वावूर नासलो सालेशियन मेळसो याजक फादर विन्सेंट, तोय विन्सेंट. तो त्या दीस आमचो गायड. ताणें आमकां नजरेत दाखयलें. ताणें सांगली एक गजाल बारीस अपुरबायेची, व्हेरी इंट्रस्टींग. नजरेतांत व्हडी एक जैत इगर्ज आसा, व्हडली इगर्ज. ताका एनन्सिएशन चर्च म्हणटात. बारीस सोबीत इगर्ज ती. कातोलीक क्रिस्तांवांची इगर्ज. मोरयेक बोडव्यान बरी खबर हाडली, इज बी हाडली इगर्ज ती. त्या इगर्जेंत सकयल एक क्रिप्ट आसा. थंय मोरयेक बोडव्या गाब्रियेल्यान इज बी वा बरी खबर हाडली म्हणटात. पूण थंयच लागीं तेचे वयर आनी एक ऑर्थोडॉक्स इगर्ज आसा. ते इगर्जेंत एक बांय आसा. ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांवांनी सांगचे प्रकार थंयसर मोरयेक बोडव्यान बरी खबर हाडली म्हणटात. मोरी थंयसर कोळसो घेवन उदक हाडूंक गेल्ली आनी तवळ बोडवो मिस मेरीक मेळोवंक आयलो खंय. ह्या 2 इगर्जा मदें 150 मीटर वाट आसा. तर एक्चुअली मोरयेक बोडव्यान बरी खबर हाडली खंय? कातोलीक क्रिस्तांवांच्या एनन्सिएशन इगर्जाच्या जाग्यार गी वा ऑर्थोडॉक्स क्रिस्तांवांचे बांय आसले इगर्जेंत. आतां त्या सालेशियन गाईड ह्या जाकान सांगिल्ले प्रमाणे 2 इगर्जांनी हें कशें बा? सडावत पिंतूर आनी मोरी मागण्यार आसा आनी बुडवो येता, उलयता आनी मोरी उलयता आनी उपरांत बुडवो फाटीं येता. पूण त्या पाद्र्याबान सांगचे प्रमाणे मोरी उदक हाडूंक गेल्ली खंय? ऑर्थोडॉक्स इगर्ज आसा पळय त्या जाग्याक. थंय बुडवो तिका पयलें भेटता. पूण तक्षण तिचे लागीं उलोवंक ताका साद जायना.
मोरी उदक घेवन 150 मीटर चलता म्हणसर बुडवो तिच्या लागीं उलोवनूच वेता. तांचें संभाशण चालूच आसता. एनन्सिएशन इगर्जाच्या जाग्याक पावल्या उपरांती मोरयेन देवाचे कुशेक कल्तीमान घालून येस म्हणटस बुडवो गाब्रियल वेता. म्हाका कित्याक हें चित्रान बारी बरें लागलें. वय खंयचे एके चलये लागीं उलोवंक प्रयत्न केला गे तुमी? तुजी तिका वळख आसल्यार ओके, नांतर तुका ती घेणपिना. शी वील नॉट केअर. तुवें कांय तिका उलो मारल्यार मार पडोवंक आसात. तितले सलिसायेन एके अंकार मिस मेरी लागीं उलयता म्हळ्यार तूं सूख समजलाय. तशेंच बुडवो कितलो सोबीतय आसूं दी, बुडव्याक मोरये लागीं उलोवंक सुलभ जालें म्हळ्यार तें हांव ओप्पूंक तयार ना. देखून इट इज ए लवली स्टोरी. पयलें भविश्य ताणें नामान केलो आसतलो. हाय नामान, शालोम, कृपेन भरलेले. कोणगे आपणाक एप्रिशिएट करता म्हूण मोरयेक कळल्यार तो दादलो मनीस म्हूण कळटना इल्लें तरी तिका अपसेट बगलां आसतलें, इल्लें ती अनकम्फर्टेबल जाली आसतली. तो परत म्हणटा, मेरी सोमी तुजें समें आसा. देखून वायसीएस भुरग्यां खातीरच म्हूण हांवें वांजेलांतली मोरयेक बुडव्यान बरी खबर हाडचो तो वांजेल वा बुडव्यान मोरयेक इज बी हाडचें तें घडीत म्हज्या सुत्रांनी घालूंक प्रयत्न केला तुमचे खातीर. हाय मिस मेरी, हाय, आय हॅव ए मेसेज फॉर यू. मोरी मंडो उखल्ला. हाय, गुड मॉर्निंग, लिसन ना. I don't want to trouble Ray. I'm Angel Gabriel. God sent me to you. Hey, Miss Mary. Don't walk so fast, na. First listen to me. Oh, little lady full of grace. तर मोर इल्ली रावता, चिंतूंक प्रयत्न करता. She observes or she sees. पळयता. पळे. वायसीएसाचें पळे आसा पळय. What is this? Who is this? Did she say stupid? Get lost? Usually girls say like that sometimes. Stupid, get lost. आणि गब्रियल बुडवो म्हणटा, The Lord is with you, full of grace. The Lord is with you. Don't worry, Miss Mary. Don't be afraid, please. God is merciful to you. आता मोरी इल्ली काम जाल्या, कूल जाल्या. आणि ते दळावो म्हणटा, You will be pregnant and you will bear a son. Give him the name Jesus. He will be great. He will be God's own son. He will be like King David. How is it possible? How is it possible? Are you okay? Please speak some sense, na? You say, I'm angel, and you talk all these things. I'm not married, okay? I cannot get a child. Exactly. But it will all happen by the power of the Holy Spirit, Miss Mary. The power of the Most High will overshadow you. The child that will be born will be called Holy, and he will be called the Son of God. You know, your aunt, which? Your relative in Ain Karem, that side of the hill. Elizabeth? Exactly. That grandma, she is pregnant. What? Yes, she is 6 months pregnant. Nothing is impossible for God, okay? Miss Mary, think about it. I am the servant of God. Let it be done in me as you said. So, there's a long conversation. I feel this Miss Mary applies see, judge and act technique. How it can be? I am a virgin.
who is this guy? Looks really like an angel. He speaks like an angel. Yes, he's an angel. But how? I'm afraid. This is not possible. But God can do anything. I'm God's servant. If God's will is like that, let it be done according to your word. She, after seeing and judging in her heart, gives a positive response. She gets into action. Oh, my aunt is pregnant. That old lady, let me run. She must be struggling. For 3 months, Miss Mary helps Madam Elizabeth. What made her to understand the words of the angel? बुडव्याची उतरां मोरये कशी समजली? If someone speaks to you the language of physics or sin theta, cos theta म्हळ्यार, if you are a science student, you will understand. If you are a commerce student, then only you will understand the language of commerce. If you are an art student, then only you will understand better the nuances of arts. Similarly, if you are a person of faith, then only you will understand the language of faith. तूं बावार्थी मनीस जाल्यार मात्र तुका बावार्थाची भास समजता. Miss Mary was a young girl, but she could understand the language of faith. बावार्थाची भास तिका समजली. Profound faith. What Gabriel speaks, she understands. तेच शब्द तिने पवित्र पुस्तकांत वाचले. तेच शब्द, तीच भास पवित्र पुस्तकाची. So, she, I think, knew how God called patriarchs. पात्र्यार्कांक कशें आपयलें देवान, मोइजेक कशें आपयलें, प्रवाद्यांक कशें आपयलें. सोडून हेच उतरांनी. देखून Miss Mary of the Gospel invites all of us to be young men and women of faith. Miss Mary is inviting us to learn the language of faith. The principle see, judge and act helps you to learn this language of faith. YCS is a forum where you will be inspired to learn this language. When Mary meets Elizabeth, Mary will sing. She will sing a long, great song of faith. You remember that? Mozo जीव सोम्याची वडवी गाता, मोजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता. हें गीत जाणात? She knew the scripture. She knew the word of God well. Therefore, to respond to God, to respond to the word of God, you need to know the word of God. You need to know your faith. आमी बावार्थी मनशां जावची गरज आसा. मिस मेरी विशांत आयकलें आनी थोडें मदर मेरी विशांत आयकुया. जुआंवच्या वांजेलांत पयलें अत्सर्यें वा कुणां जावंक मदर मेरी रेस्पॉन्सिबल जाली. हो वांजेल आतां आमी आयकुया. जुआंवचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 1. 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन चाकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांचे सुद्दाचाराचे दोस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचेत आसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून चाकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीन व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें.
उदक उस्पन वेल्ल्या चाकराक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताच्या लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेले उपरांत सुमारासो दिता, पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हें आपलें पयलें अचर्यें जेजून गलिलेयाच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत मानूंक लागले. त्या उपरांत आपले आवयक, भावांक आनी शिसांक सांगाता घेवन जेजू कफरनावाक गेलो. थंय ती थोडे दीस रावली. देवाचें उतर हें. कितें आयकलें? काना नगरी एक लग्न आसलें, थंय जेजूची आवय आसली, थंय वायन उणो पडलो. ती आसली मात्र न्ही, ती पळयता, ती पारखिता, ती कार्याक देंवता. शी सीज, शी जजेस, शी एक्ट्स. तांकां वायन ना म्हणलें उतर तिणें पळयल्ल्याचो, पारखिल्ल्याचो आनी कार्याक देवुल्ल्याचो फळ. ती कार्याळ जाता आनी उपरांत ती म्हणटा, तो म्हळ्यार कोण? तिचो पूत जेजू. तुमकां कितें सांगता तें करा. करा, डू, करा उतर आमच्या वैसेसाचे एक्ट, सी जज एंड एक्ट हाका ताळ पडटा. तो कितें सांगता तें करा. मोरयेक जेजूचेर आसली पातयेनी हांगासर उदक आसलें वायन जावंक कारण जाता. हें आश्चर्य वा कुणा जेजूच्या शिसांक भारीच गरज आसलें. मोरी जेजूचेर विश्वासान बरिल्ली, शिसांनी जेजूचेर विश्वासान बरोवंक ती कारण जाता. दोन गजाली आमकां मोरी हांगासर सांगून दिता. तांकां वायन ना. तांकां वायन ना. आमचें थंय आसलें उणेपण आमी सोदून काडूंक जाय. आमची पर्सनालिटी उद्धार करीचे तर, आमचें व्यक्तित्व उद्धार करीचे सर, आमच्या व्यक्तित्वांत विकसन जायचे तर, आमी अभिवृद्धी जायचे तर, आमचें थंय आसलें उणेपण सोदून काडन, उणेपण सोदून काडन ते दिशेन वावरूंक प्रयत्न करूंक जाय. आमचो भावार्थ आमकां बऱ्यांतलें बरें भायर काडूंक कारण जातलो. तुवें उंची वायन आनीक येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. आमचें तें आसचें बरेंपण, लिपण आसचें बरेंपण, कोणाकच कळीत नासतना आसचें बरेंपण, आमची बरीं बरीं तालेंतां आनी आमच्या व्यक्तित्वाची सोबाय भायर हाडूंक मोरी माय आमकां कुमोक करता. वायसीएस संघटन आमचीच जिणी पळोवंक, ती पारखूंक आनी कार्याक देवोवंक आमकां प्रेरण दिता. हे दिशेन मोरी माय आमकां आदर्श. तुका तुजेच जिणयेंतलें, तुज्या इश्टांचे जिणयेंतलें, समाजांतलें आनी पवित्र सभेंतलें उणेपण दिसता गी? जायते फावटी दिसता, पूण तें भरती करूंक तूं कांय प्रयत्न करताय गी? हेरांत थंय आसचें बरेंपण, तो उंची वायन भायर काडूंक तूं कांय प्रयत्न करताय गी? जेजू क्रिस्ताक जल्म दिल्ली मदर मेरी, जेजूक शेगूण आनी वाडयलेली मदर मेरी, एलिझाबेथीक मेळोवंक आनी कुमो करूंक धांवून गेल्ली मदर मेरी, जेजूच्या सगळ्या मिसावांत जेजूचो पाटलाव केल्ली मदर मेरी, जेजू संगी कुर्सां मुळा पर्यंत रावुल्ली मदर मेरी, जेजूच्या मरणा उपरांत पवित्रत्नो शिसांचेर आनी तिचेर देंवता पर्यंत शिसां संगणी मागणें करून रावुल्ली मदर मेरी, आमचे संगी रावता, आमकां जेजू सरशीन व्हरता. तेंच तिचें काम. मदर मेरी हिची लवली स्टोरी हीच. कितें ती? तुका आनी म्हाका जेजूक दाखोवची.
आमचेय संगी रावची तीच ती तिची लवली स्टोरी. तो कितें सांगता तें करा म्हणून आमकां शिकोवची तीच मोरयेची लवली स्टोरी. आज मोरयेक सर्गी व्हेलां. आज तिचें सर्गावरणाचें फेस्त. सो मोरयेक जर सर्गी व्हेलां, तुका आनी म्हाका जेजून सांगल्लें केल्ल्यां की तोच जेजू सर्गी व्हरतलो. मोरयेक मेळ्ळेलें इनाम आमकांय तिच्या भुरग्यांक मेळटलें. आमी तिचीं भुरगीं. जेजून कुर्सामोळी मोरयेक आमची आवय करून दिल्या. हीच तिची लवली स्टोरी. मोरयेचें काम कितें? आमची स्टोरी लवली करचें. टू मेक आवर स्टोरी लवली. दॅट इज द मिशन ऑफ मेरी. I wish that all your stories become lovely. See, judge and act. हे प्रिन्सिपल घेवन मोरये जेजूच्या मेटांनी चलच्या तुमची सर्वांची जिणी मोरये परीस लवली जावं दी म्हूण आशेतां. सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. Oh